आयचे प्रेस कॉन्फरन्साक सगळ्यांक वेलकम. आयज आमचे बरोबर आमचो गोवा प्रदेश युथ काँग्रेसचो प्रेसिडेंट अर्चित नाईक, आमचो नॉर्थ गोवा अध्यक्ष युथ काँग्रेसचो ट्रेव्हर फर्नांडीस, आमचो फॉर्मर NSY तो नॅशनल जनरल सेक्रेटरी एराज मुल्ला आणि युथ काँग्रेसचो वायस प्रेसिडेंट वैष्णव पेडणेकर आणि NSY चे जनरल सेक्रेटरीज कुमार गवली आणि ऋषभ फळदेसाय. आयचो विषय जावन आसा नीट. तुमकां खबर आसतलें की कितलेशे दीस जाले ह्यो विशय गाजता, देशभराक गाजता, गोंयांत सुद्धा NSY जावं युथ काँग्रेस जावं आमी रस्त्यार देऊन हेजेर प्रोटेस्ट केलेलो, डिमांडिंग ट्रान्सपरन्सी, डिमांडिंग रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान हू इज एड्युकेशन मिनिस्टर. तो फाल्यां एट लास्ट ती एग्जाम जावपाची आहा, कॅन्सल जाल्ली एग्जाम, आता ती फाल्यां जावपाची आहा. तो त्या विशया खातीर आयची प्रेस कॉन्फरन्स आहा. हांव मागता आमचे अध्यक्ष अर्चित नायकाक टू एड्रेस द मिडिया. थँक्यू नौशाद. सगळ्यांत पयलीं तुमकां सगळ्यांक येवकार प्रेस आनी मिडिया भावां. आजचो जो विशय आसा इट्स अ व्हेरी सेन्सिटिव्ह टॉपिक, नीट एग्जाम्स. आणि हो विषय युथ काँग्रेसीन देशभरान घेतला. आमचे लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑल इंडियाचे लोकसभेत श्री राहुल गांधीजी ताणें हो विषय कोर्टान सुद्धा वचून घेतला, कोर्टात राजस्थान. आणि हे नीट पेपर जे लीक झाले हे भाजप सरकाराच्या अंडर हे नीट पेपर जे लीक झाले आणि त्या खातीर आता परत री एक्झामिनेशन जे आसात ते फाल्यां आसा. फायनली हांव म्हणपाक सोदता, फायनली दीज uneducated people are taking an exam successfully tomorrow, and I hope it's a success. As Youth Congress in collaboration with NSUI आम्ही दोघांनी मिळून आणि एंटायर काँग्रेस फॅमिली आम्ही ह्या गोयच्या जे तरणाटे जे आसा 4300+ भुरगे जे फाल्यां नीट एग्जाम आन्सर करतले त्यांच्या बरोबर आम्ही रावतले. अराउंड 12 सुमार सेंटर आसा, 12-13 कितेतरी सेंटर्स आसात. सो आमचे युथ आणि NSUI चे भुरगे प्रत्येक सेंटराचेर आसतले. आमकां ह्या सरकाराचेर मात्तूय विश्वास ना, कित्याक आता सरकारान हे कदंबा ट्रान्सपोर्टेशन ऑर्गनायज केला प्रत्येक सेंटराचे भुरग्यांक व्हरपाक. बरी गजाल, जावपा जाय. पण फाल्यां योगा डे आसा, फाल्यां गव्हर्नमेंटाचो हो सर्क्युलरी आयला जितून ताणें कंपल्सरी केला की प्रत्येक गव्हर्नमेंट सर्वंटान स्टुडंट्सांक वचून योगा करपा जाय. ती बरी गजाल. बट ट्रॅफिक कशें मॅनेज जातले, दॅट इज माय क्वेश्चन. फाल्यां संडे आसून आणि योगा डे आसून हांव रिक्वेस्ट करता होम मिनिस्ट्रीक, मुख्यमंत्री की तुम्ही ट्रॅफिक मॅनेज बऱ्या भशेन जावपा जाय. फाल्यां खंय कंजेशन जावपा नाका. दुसरी गजाल, हे जे बस ऑर्गनायज केला ते भुरग्यांक ताणें फीजय लायला 10 रुपये 20 रुपये फॉर ट्रॅव्हल. हांव आनीक रिक्वेस्ट करता सरकारा कडेन की आणि स्पेशली ट्रान्सपोर्टेशन डिपार्टमेंट कदंबा ट्रान्सपोर्टा कडेन की हे जे फीज आसा भुरग्यां खातीर ते ही आता एग्जाम आता परत जाता तुमच्या पेपर लिका खातीर, तुम्ही कंडक्ट करपाक शकूना म्हणून ही जाता. आणि आता फाल्यां भुरग्यांक तुम्ही जर बस ऑर्गनायज केला जाल्यार ती सारखी करची. तांकां हे 10 रुपये आणि 20 रुपये फीज चार्ज करचे न्ही. एंड इमिजिएटली हे फाल्यां जे बसा खातीर जे फीज आसतले, टिकेट्स आसतले ते फ्री करचे भुरग्यां खातीर, अलॉंग विथ द गार्डियन्स ऑफ द पेरेंट्स हू विल बी ट्रॅव्हलिंग विथ देम. तिसरी गजाल म्हणल्यार आम्ही युथ काँग्रेस आणि NSUI मिळून हेल्पलाईन लॉन्च करता. आम्ही नॉर्थ गोवा आणि साऊथ गोवा आणि कुशावती डिस्ट्रिक्टान आमचे भुरगे व्हॉलंटियर्स म्हणून आसतले. अलॉंग विथ मी आम्ही सगळ्यांचो नंबर थोड्या वेळान रिलीज करतले. नॉर्थ गोवान आमचे आसतले ट्रेव्हर फर्नांडीस आणि वैष्णव पेडणेकर. ट्रेव्हर फर्नांडीस आणि वैष्णव पेडणेकर आमचे वाईस प्रेसिडेंट. साऊथ गोवान आसतले NSUI चे कुमार गवली
आणि केनिशा फर्नांडीस आमची व्हाईस प्रेसिडेंट आणि कुशावती नसले फर्नांडो सिल्वा आणि कितेंय क्वेरीज असल्यार म्हाजोय नंबर आमी रिलीज करतले फॉर हेल्पलायन. नागपुराक तुमकां खबर आसा की एक भुरग्याचो सेंटर अबुधाबी म्हणून दाखयल्लो. तशें गोंयान आतां घडपा जायना की कोणाचे सेंटर हांगच्यान इंटरनॅशनल पावले. सो ही टेक्निकल ग्लिच फाल्यां आमच्या गोंयच्या भुरग्यां बरोबर जावपा जायना. अपार्ट फ्रॉम दॅट, इफ स्टुडंट्स हॅव टू बी ड्रॉप्ड बॅक एक्झाम जातकीच सुद्धा, कित्याक फाल्यां कसली व्यवस्था आसतली सरकाराची आमकां खबर ना, बिकॉज आमकां तांच्या ट्रान्सपोर्ट सिस्टमाचेर मात्तूय विश्वास ना. हीच तुमकां एक फोटो दाखयता, ही तुमीच न्यूज हाडली. हे कदंबा ट्रान्सपोर्ट, जंय फोटो दिसता की लोक बसींतल्यान देंवन आमच्याच कदंबा बसी धक्के मारतात. ही गजाल फाल्यां जावपा जायना. आमी वॉर्निंग दिता सरकाराक आनी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान, ही गजाल फाल्यां जावपा जायना, आमच्या भुरग्यां बरोबर जावपा जायना. ते एक्झाम आन्सर करपाक वतले का बसींतल्यान येवन बसी धक्के मारतले. सो मेक शुअर दॅट द बसीज आर न्यू बसीज विच आर यू आर प्रोवायडिंग. बसीज काय टेक्निकल फॉल्ट आसपा जायना, सो दॅट स्टुडंट्स रीच ऑन टाइम. अलॉंग विथ दॅट होम डिपार्टमेंटा कडेन मागता की दे शुड बी स्मूथ, ट्रॅफिक काय कंजेशन जावपा जायना. ट्रॅफिक डिपार्टमेंटा कडेन मागता की ऑल द जंक्शन्स आणि सिग्नल शुड बी फ्री फॉर द स्मूथ ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ दिस स्टुडंट्स अँड देयर पेरेंट्स. तिसरी गजाल म्हणल्यार आनी उदाहरण तुमकां दिता. वेऱ्या एक INS मांडवी कडेन सेंटर आसा. त्या सेंटराचेर आतां जशें म्हाका आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा, द बसीज विच आर देर विल बी ड्रॉपिंग देम टू द वेरे मार्केट आणि बाजारान, आणि बाजाराच्यान तांकां भुरग्यांक ती चडटी जी आसा ती अरावंड 400-500 मीटर चडटी आहा, ती भुरग्यांक आतां फाल्यां इधर वत आसतलें कडकडीत नाजाल्यार पावस आसतलो. अँड वी कॅनॉट एक्सपेक्ट आर यंग स्टुडंट्स टू क्लाइंब द स्लोप अँड रीच द, कित्याक INS कडेन पावतकीच देन ऑफकोर्स दे हॅव देअर ट्रान्सपोर्टेशन ऑर्गनायज. बट ते 400-500 मीटर इनिशियल तांकां चलचें पडटलें. थंय आमचे युथ काँग्रेस आणि NSOन ऑर्गनायज केल्ले गाडयो, आमची काँग्रेसीन ऑर्गनायज केल्ल्यो गाडयो आसतल्यो, जस्ट टू प्रोवाइड देअर ट्रान्सपोर्ट ओवर देर. प्लस दे विल बी अ हेल्प डेस्क विथ वॉटर फॅसिलिटी अँड बिस्किट्स ऑल्सो. सो तांकां काय थकपा जायना म्हणून. आणि लास्टली हांव एकूच मागता की सरकारान चिंतपा जाय, the students are the future of Goa, future of this country. ह्यांच्या लाईफ बरोबर तुम्ही खेळनाका. एकदा खेळ्ळे परत खेळनाकात. तुमकां रिक्वेस्ट करता, हांव सगळ्या भुरग्यांक म्हणटा, नाव यू ऑल हॅव टू स्टे पॉझिटिव्ह टुमॉरो. वी आर देअर टू हेल्प यू ऑल. सरकार करू ना करू डझंट मॅटर. वी एज काँग्रेस फॅमिली वी आर देअर विथ यू ऑल एट एनी टाइम. We will help you all. Our helplines are there which we will be releasing. कोणाक बी तुम्ही फोन केल्या जाता, म्हाका फोन केल्या जाता. तुमकां इवन घरा कडल्यान समज ट्रान्सपोर्टेशन ना, लेट जालें, कितें जालें, अशें कितें गजाल जाता, डू नॉट हेजिटेट, प्लीज कॉल अस. तुमकां पावोवपाची इवन हाडपाची जबाबदारी आमी घेतले. तुमकां उदकाची समज दिवपाक, एवरीथिंग वी विल बी टेकिंग केअर ऑफ. कित्याक तुमी आमचे गोंयचे फ्युचर, तुमी भारताचे फ्युचर, अँड यू आर द फ्युचर ऑफ टुमॉरो. सो प्लीज तुमकां मागता, रिक्वेस्ट करता की फाल्यां थंड तकलेन वचा, आन्सर करा एक्झाम, आणि गोंयचें नांव आणि भारताचें नांव तुम्ही फुडें काडा. जशे पुराय देशात नीट एक्झामीचो बोवाळ जाल्लो आसा आणि पुराय देशभर स्टुडंट्सांनी आंदोलन केलो. सो फाल्यां नीट एक्झाम रिकंडक्ट जावपाची आसा. सो आमकां जशें आमच्या युथ काँग्रेसीच्या प्रेसिडेंटान सांगलें की गव्हर्मेंटान कदंबा बसीस फॅसिलिटी पिक अँड ड्रॉप भुरग्यांक दवरल्या म्हणून, आनी दे आर चार्ज, द स्टुडंट्स वील बी चार्ज. सो म्हाका सरकारा कडेन एक रिक्वेस्ट आसा, जे कितें तुमी चार्जीस लायल्या ते तुमी परतून घेवच्यो आनी भुरग्यांक फ्री ऑफ कॉस्ट पिक अँड ड्रॉप फॅसिलिटी तुमी दवरचे म्हणून. सेकंडली, आतां आमकांय खबर ना एक्झॅक्टली बसीस खंय भुरग्यांक सोडटल्यो घेवन.
सो दुसरो रिक्वेस्ट म्हळ्यार आमचो की भुरग्यांक ह्यो ज्यो बसीस तेमी दवरल्या तेमी सेंटराक तांकां सारको पावयचो म्हणून आनी टायमार पावयच्यो आनी काँग्रेस फॅमिली तशेंच आमची NSUची टीम आनी यूथ काँग्रेसची टीम दर एक सेंटराक आमी आसतले. भुरग्यांक कसली गरज पडली आमच्या हेल्प डेस्क नंबरार तेमी कॉल मारचे. And on behalf of NSUI Goa team and Congress family, I wish all the NEET aspirants and the students best of luck. Thank you. उभं राहून रिलीज करतो प्लीज स्टेट समीर एक मिनिट अबे स्टेट का पडते तुझं पडतो बता आणि एक खूप पॉइंट हा लास्ट जसे अर्चनान म्हटले की काल फाल्यां सॉरी सर्क्युलर आयला की योगा डे कंपल्सरी केला. आमच्या अध्यक्षान PCC प्रेसिडेंटान गिरीश सरान ऑलरेडी ट्वीट करून ऑलरेडी डिमांड केला की जो कंपल्सरी सर्क्युलर आयला एका विड्रॉ करचो. कळ्ळें न्हू. योगा डे आसा तुम्ही सेलिब्रेट करात नो डाउट बट टुमोरो इज संडे. खूप जणांचे आमचे क्रिश्चन कम्युनिटीचे अर्ली मॉर्निंग मिस असता आणि कितें प्लॅन असता फॅमिलीचो आणि कितें रिलिजियस एक्टिविटी असता. So we demand that this circular should be withdrawn and should not be compulsory. If you all want, you can do on Monday. Thank you. थँक्यू वाचित बाब एक क्वेश्चन बाकी नीट पेपराक आता नेव्हीची हेल्प घेतात. हय हय. So हो point आहे. So we have complete faith and trust in our defense forces. Defense forces have right now taken the lead. त्याने लॉजिस्टिक्स आणि ट्रान्सपोर्टेशन सगळे ताणे पळयला. We have 100% faith आणि आम्ही इवन नेव्हीचे त्यांचे गायडन्स डिफेन्स फोर्सेस गायडलायन्स कितें आसा की बाबा अमके मिटर पयलीं समज भुरग्यांक बी सोडपाक जाल्यार वी आर 100% गोइंग टू अबाइड बाय एवरीथिंग. आम्ही खंयच असलेले लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन करपाना. वी आर ओनली देयर टू असिस्ट आवर बॉयज अँड गर्ल्स की बाबा ते सारके टायमार त्या डेस्टिनेशनाचेर पावचे. कित्याक ते बसीस आमचे जे कंडिशन जर पळयला चडट्यो बी चडपाक पावना. चडट्यो सोडा फ्लॅट जाता आतां वचपाक कंडिशनाची ना ती धक्के मारचे पडटा. सो वी आर देयर ओनली टू असिस्ट एंड टू मेक शुअर दॅट our boys and girls reach on time at the location. How do you see the government banning Telegram? So Telegramचा विषय वेगळा. आता गव्हर्नमेंट इज ट्रायिंग टू टेक एव्हरीथिंग इन देअर कंट्रोल इन देअर हँड. तांकां सगळी गजाली ताका आय थिंक देयर आर करोड्स ऑफ सबस्क्रायबर्स ऑन दॅट. सो गव्हर्नमेंट इज ट्रायिंग टू टेक एव्हरी ते बॅन करतले रेड मारतले आणि कोण त्यांच्यात ते कोण आसा पळय त्यांचे भाव ते अदानी अंबानी तांकांच कोणा तरी विकतले. सो ते त्यांचे तेच कितेंय तांकां समज दिसता कितें बरें चल्ला ह्या देशांत कितें बरें कोण पीपल आर रेजिंग देयर वॉयस डुईंग समथिंग इजिली जाल्यार तेजेर इमिजिएट रेड हाडप बॅन करप आनी ती दॅट डिपार्टमेंट ऑर दॅट ऍप ऑर वॉट एव्हर इट इज ती विकत घेवप आनी तेंच्या कंट्रोलान व्हरप आनी अदानी दिवप. हेच चलता तेच करतात. वयर कितले कॅन्डिडेट 4,301 सुमार. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.